अडेज हां अडेजांक म्हाका हय आनी उजो लागलो एक्चुअली 2 सुमार लुकसाण बी जालें अरावंड 50 लॅक्साचें लुकसाण आसा मशिनरी बी धरून सगळें कसो लागलो उजो तें कांय खबर ना कसो लागलो तो हय सरावंडींग कोण रावता बी सरावंडींग आमचे लेबरूच आहा न्ही बाकी कोण ना ओके तुजी कोण कोण पळोवपा बी रातचे कोण आहा गुरका वॉचमॅन आसलो म्हणा तेजो डॅडीचो काल तो नासलो ड्युटीचेर काल तो तेजे हॉस्पिटलार डॅडी घेवन गेल्लो आं कॅमेरा बी कितें आहा तुमी कॅमेरा आसा आं कितें पयला बी कितें कॅमेरा पयलें न्ही कोण दिसना लायट बी नासली न्ही थंय आनी ते पुलिसांक बी दाखयल्लें हांवें सकाळीं आमकां आतां कसो लागलो सो दिसता तुका हो आतां उजो आतां कांय सांगपाक शकना न्ही आतां कशें सांगलें शॉर्ट सर्क्यूट सांगपाक जाता कितेंय करपाक शकता हांव सर हे कितें आसा तुमकां म्हणजे उजो लागलो जाल्यार तुमचे कडेन कितें सेफ्टी कितें आहा सेफ्टी काय ना फायर ब्रिगेड ना काय ना ना तुमी सेफ्टी दवरला कितें उजो बी लागले अशें कांय ना तुमकां इतक्या वर्सां आनी काय ना ओके ओके नांव कितें तुगेलें कमलेश पटेल कमलेश पाटील Actually 2:46 कॉल आयले फ्रॉम हेडक्वार्टर कंट्रोल रूम फायर कंट्रोल रूम that is fire at Indona Davoli गौलक्ष्मी सॉ मिल सो आमी इमिजिएटली आमची गाडी आयली आनी पयलें कित्याक हें बंद आशिल्लें तेंचें बंद आसलें सगळ्याक भितर मोदेर आहा तेंचें सॉ मिल म्हणजे सगळें तेंची मशिनरी आहा मोल्डिंग करपाची आंच आफ्टर रिब्स बीम्स काडपाची सगळें तेंचें मशिनरी आहा भितर ओके आनी सगळीं ती रॅफ्टर बीम्स ते आशे कांबियो बी सगल्यो तेणें माळवलो आहा आनी रॅक आहा त्या रॅकार बी घालून दवरली आहा सो तो आख्खे ताका पेट घेतलो सो तो पेट घेतलो इमिजिएटली आमी पयलें सिट्युएशन एजसेंट तेंची घरां आहा एजसेंट घरां लागून इतलो फ्लेम सारकी वयर गेली चड वयर गेली कित्याक लाकूड तें कंबास्टेबल फुल्ली लोड घेवन वयर गेलें उजो लागून आनी मागीर आमी इमिजिएटली रिएनफोर्समेंट मागले वेर्ना कुंकळ्ळे कुर्चरे पोंडा इवन इन हेडक्वॉर्टर्स सो रिएनफोर्समेंट मागले आमी आनीक तो उजो आजून आमी आतां जाल्लो आहा 8 आतां 8:30 जायत येयल्ली पुरो कंप्लिटली आमी क्लियर केल्लो आहा सो तो ओनर आहा कमलेश पाटील म्हणून एज अ ओनर सो तो कितें सांगता हें बंद आशिल्लें कोण नाशिल्लो सगळें न्हिदोंक गेल्ले म्हणटा तो कित्याक रातचें म्हणजे सकाळचें अर्ली नायट ओन्ली अर्ली मॉर्निंग मागीर तें कोणाक खबर ना इमिजिएटली कोणाक तेणें पयलो उजो पेटला तो तेणें आमकां सांगला म्हणून सांगता ते सो आतां उजो कसो लागला कॉज ऑफ फायर आमकां खबर ना आनी तेंची कितें एस्टिमेट कितलीं होळी आतां तुमी पयलां आसतलें भितर तें लासलें ती होळी तेजी कांबियो कितें लासले आनी ती मशिनरी सो तेंची कितले वेल्यू आनी तेचे एस्टिमेट हेजो आजून आमकां तेणी दिवंक ना सो हांव कितले लॉस अंडर एस्टिमेट करपाचें आहा एस्टिमेट करपाचें आजून करूंक ना सो आमी करतले आनी मागीर तुका आमी सांगूंक शकता कितलो हें जाता तें आमकां तें आजून सांगूं ना ताका इन्शुरन्स आहा कांय ना तें तो इन्शुरन्स आसल्यार तेजो इन्शुरन्सा प्रमाण ते भाशेन वेल्यू आसतलो कितली फायर टेंडर हाडली सद्या फायर टेंडर फायर टेंडर हाडून 2-4 फायर टेंडर पोतून भरून आमी मारलेले आहा सो ऑलमोस्ट 10 जाल्ले आहा एक बावजर म्हणटा 12,000 लिटर आहा रेस्ट गाडी 4,500 आसता सो इतलें हें घालून आमी उजो अरावंड 45,000 लिटर वॉटर जाता अरावंड ओके इतलें उदक मारून तो उजो पालयल्लो आहा कसो लागलो कितें कसो लागलो कॉज ऑफ फायर आजून तांकां खबर ना ना जाल्यार तांकां खबर ना कित्याक तेंगे इलेक्ट्रीक लायटनींग सगळें इलेक्ट्रीक लायन तेंचे सगळें आशिल्लें आतां तो उजो इलेक्ट्रीक हेजे लागला कोणें साबोटेचे आमकां आजून हें करूंक ना पळय आमी लेटर करतले